गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती अरे संपवून गेला माती तू फेरी अंक पडलं ना काय आधी पडलं ना
Mamalo. मामा तुझ्या आमच्या वाड्या ना त्याला पोय सांगतो ताणू बैठा अरे बिको पण पा म्हणतो तो ना काय हो आता काय नो गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती आडपेचो गणेशोत्सव हो एक गोंयांतच न्हय तर गोंयच्या अन्य राज्यांनी सुद्दां एक वळखीचो उत्सव असो आसा. आडपय संपूर्ण गांवांत 5 दिसांचे गणपतीचे पूजन आसता आनी 5व्या दिसा 3 वाजे पर्यंत विसर्जनाची मिरवणूक सुरू जाता. कित्येक वर्सांनी हे आमच्या पूर्वजांनी हो एक उत्सव करून दवरलो. आज जवळ जवळ 100 वर्सां क्रॉस जाले आसतले आमच्याच आयकुवाक जे आसा, पूण ताजे पयलीं पसून तो चलतालो आनी ह्या वेळार एक ताका वेगळें स्वरूप ह्या उत्सवाक आयिल्लें आसा. गांवोगांवांतून हजारो लोक ह्या उत्सवाच्या मिरवणुकी ह्या उत्सवाक सहभागी जावपाक येतात आनी गणेशाचे आशिर्वाद मेळयतात. आडपय गांव जवळ जवळ 20 फॅमिली ह्या उत्सवाक सहभागी जाता, 5 दिसाच्या उत्सवाक सहभागी जातात आनी 5व्या दिसा एकत्र येवन गणपतीचे विसर्जन करतात. त्या उत्सवाचे विशेष म्हणल्यार की प्रत्येक जे कुटुंब आसा ते आपापल्या गणपतीचो ह्या मिरवणुकी खातीर देखाव करतात, ताका टेबलो म्हणटात आनी पौराणीक आध्यात्मीक सामाजीक अशे वेगळे वेगळे तरेचे चित्ररथ आपापल्या गणपती घेवन करतात आनी हे एक मोठें आकर्शण आसता. आनी म्हणूनच लोक हे कलेचें प्रदर्शन, संस्कृती, कला, आध्यात्म ह्या सगळ्यो गोश्टी ह्या तुमच्यान उत्सवाक खंय तरी ताजो मेळ बशिल्लो आसा. आनी जो उत्सव ह्या 5 दिसांक जो हांगा आसता एक वातावरण सगळें बदलून गेल्लें आसता गांवाचें. फॅमिली ह्यो पयस पयस आसता ते आपल्या मूळ घराक येतात आनी एकत्र येवन 5 दीस एकत्र रावतात, जेवतात, भजन करतात, आरती करतात आनी जे काही एक सामाजीक कुटुंबाचें काही बाउंडिंग जे आसा ते ह्या उत्सवाच्या माध्यमातून एक बरे तरेचे एक हें दिसता. आनी ह्यामुळे उत्सव दर वर्सा ह्या उत्सवाक आनिल्ली उमेदीन वाड जाल्ली आसता आनी 5 दिसांची मिरवणूक आतां सोंपता आनी हो उत्सव योग्य रितीन सगळ्याचे सहकार्यान जे येणारे गणेश भक्त आहात तांचे आशिर्वाद, तांचे सहकार्यामुळे उत्सव एकदम नामांकीत जाता. येणाऱ्या काळात हो एक जे गोंयकार येतात परंतु जे ट्युरिजमाच्या माध्यमातून हो उत्सव सुद्धा एक ट्युरिजमाच्या मॅपाचेर आसचो अशे तरेचे प्रयत्न आमचे चल्ल्यात. जेन्ना ट्युरिस्ट हेका येता तांकां सगळ्यांक हांगसरल्या ताजी पब्लिसिटी करून ताजो प्रचार प्रसार करून बरो उत्सव एक भक्तिमय उत्सव पळोवपाची संदी ट्युरिस्टांकय दिवपाची हांवें सरकारा कडेन विनंती तशी केल्ली आसा. तातूंतल्यान येणाऱ्या वर्सां हो एक ट्युरिजमाच्या माध्यमांतून ताजो प्रचार प्रसार जावप, हो एक ट्युरिजमाचो एक उत्सव जातलो अशें म्हाका दिसता.